बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मोरना आनीक पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच्या मोरा पासून अजापां मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकोन सगळो लोक पवित्र जावन जेजूचो वावर फुडें व्हरपाक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा, हांव हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकोन दुसऱ्याक शेअर कोत्ता, फॉरवर्ड कोत्ता, व्हायरल कोत्ता, तांकां सदांकाल धाडपाक कृपा दी, आदार दी आनीक तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर, फुडें वचोन तांची कामां तूं करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 5 तारीख जानेराची 2021. हांव सोजमोतां जे लोकान हें प्रवचन आयकिलां ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेट्टान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. फाल्यां जावन आहा 3 रेयांचें फेस्त, 6 तारीख जानेराची फाल्यां. आमी पावले जॉन चॅप्टर 8 वर्स 56. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राहाम तुमचो बाप खुशाल जालो, ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो. तर आब्राहाम जेजूचे पयलो 1000 वर्सां पयलो येयल्लो संवसारांत आनी एक प्रॉफेट. तर जेजू येतलो म्हणून ताका खबर आसली आनीक तो संवसाराचो सोरवंटार शेवटी एक दीस संवसार परतून स्वतंत्र जातलो ह्या वायटांतलो आनी खोटेपणांतलो एकाच लागून तो आनंद भरीत जालो. तर आमी आमचे मदीं आतां पडे हो आब्राहाम आशेतालो तो दीस येवन गेल्यार 2020 वर्सां जालीं, पूण तेजे भितर पडे खुशालकाय आनीक आनंद तेजे भितर आसलो तो आमकां कातोलिकाच्या भितर दिसती पडलेलो ना. घोडे 2-3 सांतांक तो दिसती पडला आनीक तांच्याच वयल्यान आमी चोयलां सांतांचें जिवीत कितें जालें तें. आजून पर्यंत 200 कुडी आमगेल्यो कातोलीक सांतांच्यो आहाय कुस नासतना. तर आमी हो दीस जेजू येयलो तो दीस पळोवन हो जेजू गेलें जिवीत हें मिलाग्रींचें ओजापांचें जिवीत देव संवसारांत कितें करपाक शकता आमकां लागून, दर एक मनशाक लागून, तें जेजून सारकें चोय दाखोवन आमकां दवरलो आहा. आनी आमकां कांय चोवपाचें, कोणें देख दिवपाची आनीक तुका आपूण मुगे कांतरांतल्यान सांगोता, मुगे कॉमेडींतल्यान सांगोता, मुगे नाटकांतल्यान सांगोता, मुगे तियात्रांतल्यान सांगोता, मुगेलो इस्कीट कोन्न ड्रामा कोता तेजे वयल्यान सांगोता. हें सगळें फकाणां. हें तुमकां सांगिल्लें सोडोम आनी गोमोरा म्हणटाय तो उगत कोन्न आचाय गुगलाचेर माराय बायबल वर्स, बायबल चॅप्टर माराय आनी आचाय. त्या तेंपार घोडटालें तेज्या पाड आतां घोडटा पाड. तेदो म्हणटा कंप्युटर एज नासलोली, आतां कंप्युटर एजान जाल्या. सोडोम आनी गोमोरा आहलो तेज्या परस पाड जाला संवसार. तर जेजू तो येवं नासलो जाल्यार संवसार केदो काबार जावपाचो. पूण देवान भास दिल्या संवसार आपूण केन्नाच काबार करपाचो ना. तेजे उपरांत मागीर देवान आपल्या गेल्या पुता धाडलो की जो मनीस संवसारांत पडे बरो वेव्हार कोत्ता, पवित्र जियेता, दुसऱ्यांक आदार कोत्ता, आपल्या पुताच्या जेजूचे भाशेन संवसारांत दुसऱ्याचे वतमे आनीक ताचें जिवीत संवसारांत सांबाळूंक भोंवता, तांकां आपूण सर्गीचें सूख जें आदाम आनी एवेन भोगिलां पयलें फळ हाचें फुडें तें भोगूंक हांव तांकां फावो कोत्ता म्हणून. आनीक तें आतां आमच्या मुखार आहा. आनीक म्हजे भाशेन तर तुमी पवित्र जाले जाल्यार तुमी तें भोगपाक पावतले. ना जाल्यार तुमकां सगळें संवसारी जिवीत चुकतलें. तशेंच मागीर तुमकां देव म्हणटा तो तुमकां, जेजू म्हणटा तो आनीक प्रॉफेट आनीक हे ते तुमकां सासणाच्या सासणाक तुमकां कोण चोवपाक मेळपाचो ना. इफेर ना तुमकां फकत देंवसा चोवपाचो. आनीक तुमकां दिश्टी पडटलीं कोण
कोणी तुमकां इफेर्ना वयलें ती आनी कोणा लागून तुमी इफेर्ना पावपाचें कारण ती मनशां थिंगा आसतलीं. तर इफेर्ना तुमकां कोण मेळपाचो आहा तो तुमी बेस बरें जाणाय. तुमकां इफेर्नांत कोण वत्ता आनीक कित्याक लागून तुमी इफेर्ना वयतलीं आनी तुमगेल्यो पिळग्यो कित्याक लागून तुमचे फाटल्यान तुमच्यो बोगल्यो इफेर्ना येतल्यो त्यो तुमकां सगल्यांक बेस बरी खबर आहा. पूण तुमी सोंशाचे भाशेन कानाचेर तुमी दोळ्यांचेर तुमी कान हाडले. सोंसो तेगे लांबे कान पडे आहाय ते काडटा अशे दोळ्यांचेर हाडटा. आनीक मागीर तेका स्वता आपल्याक कोण चोयना. मागीर फाटल्यान शिकारी येता तो तेका धोत्ता वत्ता. येसलो आमगेलो कातोलिकांगेलो भेस जाला आनीक मागीर सगलीं दोळ्यांचे कान दाखोवन सगलीं इफेर्ना वयताय आमी कातोलिकां. हें जालां आमगे कातोलिकांगेलें सोंशा भाशेन जिवीत जालां. सगलें आमचे मुखार हें आहा. ब्लॅक एंड व्हायट बायबल आहाय बरयलो आहा. जायते भाशेन बायबल आहाय. इंग्लिशीन कितू वर्जन आहाय. कोंकणीन आहाय. 2 वर्जन आहाय कोंकणीन. प्लस संस्कृतीन आसतलीं. प्लस मराठी आहा आमकां लागीं कोंकणीक. प्लस हिंदी आहा. हितू भासो आमकां कळटाय गोंयकार कातोलिकांक. तरूय पूण आमी सोंशाचे भाशेन जाल्याय आनीक दोळ्यांचेर कान हाडटाय आनीक आमकां स्वता आमी जियेताय तें जिवीत काटलीं आमी चलत तेश कोन्न आनी मागीर आमकां देव स्वर्गार व्हरतलो. 57 तेच ना जुदेवानी जेजूक म्हणलें तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनीक तुवें अब्राहमाक देखलोय. जेजून तांकां पोरतीपाळ केलो. खरेंचे खरें हांव तुमकां सांगतां अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. आतां हे पडे शीस आहाय ते जेजूक शीस न्ही पळय हे जिदेव पडे आहाय ते जेजूक फारावपा भोंवताले जेजूक जीत मारपा भोंवताले ते जेजूक आनकोडे पिश्यां काडटा हिंगा. तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनीक तुवें अब्राहमाक देखलोय. आतां जेजू भुरगो आहा वचय 30 वर्सांचे कोमेच केलें तेणें मिनिस्ट्री. तो 33 जालो न्हय तेका आजून. तर ते 33 वर्सां मनशां म्हणटा ते 50 वर्सां इदादी लायताय उणें. ते म्हणटाय 30 वर्सांच्या मनशाक 50 तो म्हणटाय तुका आजून 50 वर्सां जावंक ना. ओके तुका आतांची 30 वर्सां जाताय थिंगा आहाय म्हणल्यार जातालें. तो ते कितें म्हणटाय ते जेजू सांगले तुका 50 वर्सां आजून जालो न्हय म्हळ्यार हितू लागीं तेका जाणटे केला आतां जेजूक. जेजून तेका पोरतीपाळ केलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. आतां जेजू 1000 वर्सांचे मुखार गेलो. हे फकत तेका 30 काण 50 थिंग वयताले. आतां जेजू आजराचे 1000 वर्स मुखार गेलो आनी म्हणटा आपूण अब्राहमाचे पयलीं आपूण आहा. आतां हे कितें कोताय 59 कितें आहा देखून जिदेवानी जेजूचेर मारूंक फातर उखल्ले पूण जेजू लिपलो आनीक देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. आतां एक मनशाचे मारूंक हे पडे आहले येयल्ले ते फातर मारतले हूंय जेजूचेर. आज देखून इंटरनेटाचेर चोयल्यार कळटलो तुमकां कितें जालें लोक फातर मारताय. मोर्चा जाली फातर मारताय. कितें जालें फातर मारताय. हे पडे फातरायताय ते तेंक स्वता ते संवसार जिखों येयले म्हणून. दुसऱ्या फातरान मान हे कितू वर्सां रावतले संवसारांतूच आनी ते बरे भोगतले. जो दुसऱ्यांक स्वतायता तो संवसारांत केन्नाच बरें भोगपाना. कोणू जावं तो तुगे भाव जावं भयण जावं ओर इश्ट जावं आमीक जावं शेजार जावं वा दुस्मान जावं कोणू जावं. जो मनीस संवसारांत दुसऱ्या मनशाक दुखयता तो केन्ना बरो भोगपाना. तो सुण्या भाशेन पिश्या सुण्या भाशेन तेगेलें जिवीत जायन तो किडीपण मोडटलो.
ही देवागेली सिस्टम हिता आनीक लिपोवपाचें आनीक चुरचुऱ्यापाचें कांय ना. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, अब्राहमाच्या आदीं हांव आसां. आतां हेका जिदेवांक बेस बरी खबर आहा. जेनसीस बूक, पयलो बूक देवान संवसार रचीत आसतना सारकें साप साप बरयलो आहा, सारकें साप. संवसार काळो कीट आहलो. संवसाराचेर वोतमो भोंवतालो, झोंपय मारतालो. कोणू? वोतमो, होली स्पिरीट. कितू मनीस जाले आतां? सद्या दोगो जाण धरया आमी. देव आनीक पवित्र आत्मो. आतां सांगिल्लें तेजेर. मागीर सगळें रचून जातरीच देवान म्हणलें, आतां आमी मनशाक आमचे भाशेचो आनी आमच्या सारक्याचो रोवच्या. कोणा म्हणलें? जेजू म्हणलें. आतां कितू जाण जाले? 3 जाण जाले. तेका लागून जेजू म्हणटा आपूण अब्राहमाचे पयलो आहात. तर हें एक बेश्टें आहा मनशा देखून जेनसीस आचल्या कोट्टोलें आनीक हे धर्माचे पाद्री, जिदेव धर्माचे पाद्री हे. जेजूक पळय क्वेशन कोताय, जेजू पळय फारापा भोंवताय, ते जिदेव धर्माचे पाद्री. तेका बायबल एक एक वर्स तेका आत्तो पत्तो सगळो बाय हार्ट खबर आहा. तोरूय पूण ते आपूण आमचे भाशेन सोंशाचे भाशेन दोळ्याचे कान हाडटाय आनीक आपल्याक कांय खबर ना म्हूण सांगताय. आनीक आतां ते जेजूक फातरांनी मारपाक वताय. कित्याक तेंगेलें आनीक हें पिशेपण आनीक आनीक तोखपाचें ना म्हणून तेंकां कळ्ळें. जेजू साप साप तेंगेलो ओल्ड टेस्टामेंट तांचे तोंड्यार मारता, काण वचून तोंडार मारतात सारको डायरेक्ट. अब्राहमान कितें म्हणलें? अब्राहम आनंद जालो आनी अब्राहमाचे पयलो हांव आहलो. हें सगलें जेजू तेंच्या तोंडार मारता आनी ते सारके जाणाय ते, पक्के जाणाय ते जेजू सांगोत तें. तेंको आनीक तेंगे आनीक हो धर्म आनीक लिपोवन दवरपा, वाडायन दवरपा तेंका आनीक तेंगे उरलो ना उगोत. तेंगे जालें. नाक उदकां बुडयन मरपा तेणी. इतू उगोत येयलो तेंगेलो. तेका लागून तेणी म्हणलें एखाद्या फातरांनी मारया आनी आनी आमकां चान्स ना. हो आनी आमकां नीस पिवपा दिवपाचो ना. पूण जेजू लिपलो आनीक देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. जॉन चॅप्टर 9 वर्स पयलो. जेजू जल्माच्या कुड्ड्याक बरो करता. वेता वेता जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनीक ताच्या शिसांनी ताचे कोडे विचारलें, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? ताच्या वो ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जाबाब दिलो, ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन केल्लें म्हूण न्हय, पातो केलें म्हूण न्हय, पूण देवाचीं कर्तुत्वां ताचे उद्देशीं परगट जावचीं म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताचीं कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड. आतां हिंगा जेजू एका जल्माच्या कुड्ड्याक बोर कोता. बॉर्न ब्लायंड. तर
शीस जेजू कडेन विचारताय, गुरुजी कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? तर आतां हिंगा जेजू तांकां सांगता की देवागेलें अजाप विजमीत हेगेले दोळे उगोते करून लोकांक दिश्ट पडपा जाय म्हणून ही देवाची येवजण आसलोली. तर हे येवजणे खाला तो हे भाशेन जल्मोन इतू वर्सां ताका कुड्डेपणान सारपाक पडलीं. तर मागीर जेजू कितें म्हणटा, फोरांत दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताचीं कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. तर जेजू आमकां कितें सांगो थिंगा, चोय तुमकां सगल्यांक दोळे आहाय. तर जेजू हिंग कितें म्हणटा, दोळे देखून आहल्या पुरो आपल्यागेली खबर परगोटूंक. कित्याक तुमकां दिश्पट म्हणटो आजूंक बरोवपाक वर सोजमणी घेवपाक आनीक शिकपाक मुगेल्या उतराचेर नाजाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर पुरो दोळे आहल्यार पुरो. पूण आमी सारके चडशे आमी गोंयकार कातोलीक चडशी आमकां डिजेबिलिटी ना जल्मत आसतना. चडशे आमगेले घरांनी पांगळी जायनाय कातोलिकागे घरांत चुये. चडसो पांगळो लोक भोंवता, हीं भोंवताय पिशीं लोलीं, तीं चडशीं कातोलिकां गेलीं न्ही. पूण आमगे कातोलिकांत हें जबरशें आमकां दिसती पडना. जरूय तर आमी खोटी अनबावार्थी जरी तर आमी खोटी अनबावार्थी देखून आहाय, तरी पूण देवागेले काकुटीन आमगेले गोऱ्याब्यांनी हितुलें वायट वसोललें आमकां दिसती पडना. तेका लागून जेजू आमकां कितें सांगता, दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला म्हणटो देव ताचीं कामां हांवें करूंक जाय. तुगेले हात पांय सगळे सांदे चलत आसतना जेजू म्हणटा, उजवाड आसतना म्हळ्यार कितें, तुगेलें जिवीत चलत आसतना बरें, देंवसरान तुका ब्रेक डावन करची न्ही फुडें, तुगे विकेट उडोवन तुका वेजिटेबल करची न्ही फुडें. जेजू म्हणटा ताचीं कामां हांवें करूंक जाय. जवण एक कातोलिकान जेजूचे भाशेन देवाची येवजण संवसार सगळ्या संवसाराच्या मनशांक नवें जिवीत मेळपाक, साल्वार जावन स्वर्गार वचपाचें जिवीत मेळपाक आमी तोजवीज करपाक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. एक पाटून ब्रेकडावन जालो घोडयेक, तुका कोण हें मुगेलें रेतीर आयकपा दिवपाक घोडये कोणाक पडपाचें ना आनीक कोणाक घोडी रेतीर मुगे हें मेळना आसतलें तुमकां घालून दिवपाक काना कोडे. तुमकां घोडी आयकिना आसतो घोडी तुमी बेरी जालें आसतलीं घोडी कुड्डीं जालीं आसतलीं. तुमी जाणाय डायबेटीक जाता तेगेले आय सायट वयता म्हणटाय ते. हिंगा UK जो मनीस डायबेटीक आहा ताका 6 म्हयन्यांनी वर्सान चडशे म्हाका स्वता 6 म्हयन्यांनी चड एज जाता ताका ओवर 70 बी जालें ताका 6 म्हयन्यांनी आसतलें, नाजाल्यार वर्सान हांयच. ज्या लोकांक पडले डायबेटीक जालां तांकां एवरी इयर आय स्क्रिनींग वचता हिंगा UK. कित्याक डायबेटिकाचे हूंय कुड्डी जातायत, आय सायट वीक जाता आनी मागीर कुड्डी जाताय ती, आनी मागीर पोत्तून ऑपरेशन बी कांय ना ताका म्हाजी. हेका लागून न्हू घोडये आमकां हिंगा जेजू आज शिटकायता, सांगो सोदिता की बाये पुरो तुवें केलें तें, बाबा पुरो आज हिंगा ब्रेक मार. हें मुगेलें जॉन 9 चॅप्टर 9 वर्स 4 हें मुगेलें सांगणें मागणें तूं आज आयकोन घे, हें तुज्या कानार पडटा तें. दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताचीं कामां हांवें करूंक जाय.
हांवें करूंक जाय. हांव करूंक तोजवीज कोत्तोलो, वो हांव करपाक घडये कोत्तोलो, ट्राय कोत्तोलो, कितें कोत्तोलो ना. ताचीं कामां हांवें करूंक जाय. करूंक जाय म्हळ्यार कितें करपाकूच जाय. तूं तर कामां वचना जाल्यार तुका पागार मेळना ते भाशेन. आमगेली संवसारांत मजुरी आमकां जिवीत बरें मेळपाक तेका एक सिस्टम आहा, तेका हितून आमकां मजुरी आहा. आमी आमगेलें आतबोट, आमगेलो टायम कितें पडे हालीं टायम मेळटा कामा टायम सोडून तो आमी दुसऱ्या पासत आमी खर्चूं जावो तो टायम. देवा न्ही आं. देवा तूं कितलें पांय पड, तें सगलें उमत्या कडश्यार उदक. देव आपल्या पांय पड म्हणना. तुवें दुसऱ्यांक खबर दिवपा जाय. देवागेली शिकोवण दिवपा जाय. हें देवागेलें उतर कितको चलता आनीक तें तुवें वेव्हारांत घालून तुगेलो घोराबो पवित्र करपा जाता. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. एक पाट तूं मेलो, तुगेलो चॅप्टर क्लोज्ड. तुगे मागीर नांव देखून वयता संवसारां कूड संवसारां देखून आसता तुगे नांव आनी मागीर घेनाय. ही कूड आमी मातयेक लायता म्हणटाय. तूं कोण टॉम डिक एंड हॅरी कोणूय आसूं, तें नांव तुगे संवसारांत आसतना नांव गेलें. ही कूड आमी मातयेक लायता. आनीक जोरी तर तूं पवित्र ना जाल्यार तुगे तें जिविताच्या बुकाचेर बूक ऑफ लायफ काल सांगलें तुमकां मान चुये गुगलाचेर बायबल वच थिंगा देखून तुगेलें नांव तें मिसींग. तर तूं संवसारांत जिवो आसतना तुगेलो दीस चलत आसतना बरे दीस चलत आसतना तूं वायट कोता ना न्ही. सगलो वायट कोताय. सगळे कातोलीक वायट आहाय. कोण पवित्र ना. पवित्र आसलो जाल्यार म्हजे भाशेन टिचींग प्रवचन आनीक हें करपा हिलिंग करपा भोंवपाचो. हेजेर कळ्ळें तुका सगळे कातोलीक वायट. तर हें सोडपाक सारकें सोंपें. तेका लागून जेजू सांगता चोय बापाचें काम हांवें करूंक जाय. तें काम करूं आगवड न्ही. व्हडले पाटी आनीक बोरे आनीक जोडो आनीक लांकडां माथ्यार मान घेवन वचपाक गरज ना. ना म्हूण गाडवाचे भाशेन हाटीर तांदळाचें साक मान कुलीचे भाशेन हें कांय घेवन भोंवपाची आमकां गरज ना. तूं पवित्र जाल म्हणटकीर पवित्र आत्मा तुका चलयतात. देवान म्हणलां हांव बरो गंवळी. म्हणटकीर देव आमकां कितें वायट कितें बरें तें पवित्र जालें म्हणटकीर तें म्हाजेर काम देवागेलें. पांच हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड. तर तूं संवसारांत जिवो आसो पासून जेजूचे भाशेन तुज्यान वावर करून दुसऱ्यांक नीट मार्ग दाखोवन तुवें एकू मनशाचो न्ही तेगेलो आख्ख्या घोराब्याचो तशेंच तेगेले पिळगेचे आजारान एक मनशाक लागून 1000 लोकांक फायदो जातलो. एक मनशा लागून. तेगे कितू पिळगी येवपा उरल्या त्यो चिंत तूं एक मनशाच्यो. आनीक जोरी तर तूं ह्या संवसाराचो उजवाड जायना जाल्यार देवान पळय तुज्या भितर पळय हितुली देणी, हितुलें बरेंपण, हितुलें देवागेले पळय आवडे आसले की तुजे उदेशीं जायतो लोक साल्वार जातलो. जायत्या लोकांक थारोण मेळटलें, साल्वसां मेळटलें, बरें जिवीत संवसारांत मेळटलें. ही देवागेली आशा सगली तुजें तूं पवित्र जायना जाल्यार देवागेलें हें सगळें प्लान तेसो पेंडींग उरता. पूण हें सगलें देवान तुजे भितर घायलोलें आहा. जोण एकल्याच्या कातोलिकाच्या भितर हें आहा. आनीक जे कोण कातोलीक नाय तांकां कातोलीक जावचें पडटलें हें देवागेलो प्लान सक्सेसफूल कोतलो जाल्यार. आनीक तेंकाय जिवितांत बरें मेळटलें जाल्यार कातोलीक जाचेंच पडटा. आनीक तितून दुसरो उपाव शॉर्टकट ना.
तर हिंगा सारकें इम्पॉर्टंट हांव संवसारांत आसो सर हांव संवसाराचो उजवाड. तर इतुले कातोलीक आतां गोंयकारू कातोलीक आमगेल्या उगडासांतू दवराय तुमी कितुले लाखांनी गोंयकार कातोलीक मोन गेले ते बेस्ते नोट करया लाखांनी 1 आनी 2 न्ही. एक दिसा कितू कातोलीक मोत्ताय ते चोयाय नाजाल्यार इगोर्जी कोडे आसतलो वर्सा कितू कातोलीक मोत्ताय ते नंबर आसतलो म्हाका खबर ना वेबसायट हुंयची ती चोयाय इतुले लाखांनी तर कातोलिकान तर जेजू गेल्या काम कोन्न तर मेलोलो देवा गेलो जाल्यार आज गोंया कितें जावपा तें चोयाय तेंच्या फाटल्यान आमी धांवन मोर्चा काण हिंग हातोर मान थिंग हातोर मान हें कोन्न तें कोन्न आमकां हें ही रेस धांवपाची आमकां गरज पडपा नाहलोली हें आमी मागोन घेयलां चिखलाचे फातर मानूय आंगार घेतायत येसोलें आमगे कातोलिकांकूय तेंचे कोट्टा दुसऱ्या भाशेन कित्याक कातोलिकूय नालायक जाले सारकेच आब्रामान जेजू 1000 वर्सां पयलो इचिनी पयलो आब्राम आनंद बरीत जालो पूण आमी जेजू येन गेलो 2020 वर्सां जालीं आमगे आनंद म्हणटाय तो हुंय उरलो ना आमी मोर्चा काडूंक आनी कितें स्ट्रायक करूंक आनी कितें रिजेक्ट करूंक आनी कितें नाकाबंदी सगळें हें करपा भोंवताय आमी कातोलीक आमी मनजाती भाशेन जाल्यात कोण थिंग बोवाळ मारली थिंग धांवलेत थिंग येयाय रे थिंग मिटींग कोताय थिंग मोर्चा काडाय थिंग धांवलेत आमी हें करपा धांवपा सुवातेर कातोलीक कितें करपा धांवताय तें चोयाय तुमी आज गोंयचे कातोलीक कित्या मुखार सोदताय कितें करपा मुखार सोदताय तें चोयाय हें करून हेका म्हजी भाशेन हेका लागून मुखार सरला कोण हेका माडोवपा तेगे पाड घालपा तेगे खबर करपा युट्यूबाचेर तेगे कांतर घालून हेगे हें घालपा तें घालपा तुमी सगळें भोंवताय आनी तुमी बरो सिंगर म्हणटाय तो म्हाजी दुसरो वायट म्हणून सांगो भोंवताय तेका तुमी बरो सिंगर वो बरी कॉमेडी केली तेजी ओर तेगे बरो तियात्र काडलो वालोर दिवपा तेका गोंयकार एसो वालोर दिवपा भोंवताय चोयाय गोंयकार कातोलिकांक अस्ताद पावलो हुंय तो चोयाय जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तुमी उजवाड जाय म्हणटा तुमी उजवाड आहा ती लायट पालोवपा भोंवताय सगळेच तारोट येयले ते कितें कोताय ते चोयाय कोणा फाटल्यान धांवताय ते चोयाय हें आपल्याचे बाबा येयले तें वायट देंवसरा आपण जिवीत देंवसरागे केलें आतां देंवसरा लागून आपण घरां बसून आहा चोय आतां आपण पुंय सोडटलो हें आपल्याक पॉलिटीक आनी हें तें आपल्याक मोर्चा खांय नाकाय आपण हें तियागोचे भाशेन आपण देवा गेलें काम फुडें व्हरतलो एश कोन्न कितू जावं बोब मारलो तुमकां दिश्टी पडटाय हुंय आहा युट्यूबाचेर खंय एकलो पूं आहा एकल्यागे भुरगीं युट्यूबाचेर आहा ही देवागे काम कोताय एकली पूं आहा ही तांक आहा कोणाकूय 6 अशें उलोवन जेजून जमनीर लुती उडयली लुतेन चिटकी केली आनीक ती चिटकी कुड्ड्याच्या दोळ्यांक काडली आनीक ताका म्हणलें आमी हिंगा बंद करया फाल्यां कंटिन्यू करचें ओगो जालो थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें करतां तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जेसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक पियादाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोरियान आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताची सगळी फॅमिलीक बरे भाशेन दवर वयता येताना तांकां राख तुजे आंज बडवे धाडून तांकां आकांताचें मरण येवपाक दिनाका तांकां सांबाळून दवर ही अजापां मिलावरी करून
तूं पदवेदार देव म्हणून तांकां दाखोवन दी आनीक तांकां पवित्र जावपाक तूं एक हो सोयेग तांच्या जिवितांत दी. तशेंच तांचीं दुयेंसां अल्सराचें, भिंडाचें, जोर थोडी, नाकाचें हाटाचें, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलसीस, तकलेचें पिशेपण आवटेपण, तकलें सुडलें ती आनीक हेर कसलीं तांच्या जिवितांत तांच्या फॅमिलीच्या जिवितांत पळय दुयेंसां आसात, तीं सगळीं दुयेंसां तूं मिलाग्रीन ओजापान बरी कर आनीक ही तांच्या जिवितांत पळय मिलाग्र जाल्या ती पळोवन ती जिवीत बदलून पवित्र जावंक तूं तांकां एक सोयेग दी. तशेंच जे कोण घरा बसलेले आसात तांकां तूं पोत्तून दोबराद पगारान आनीक तांचो पोस्ट वाडोवन तांकां पोत्तून कामाचेर चडय आनीक तशेंच जीं नवें काम सोदतात तांकां तीं चिंतून आसात ताज्या परस दोबरादान पगार तांकां दिवन बरे व्हडले कंपनीन तांकां काम फावो कर. तशेंच जीं सद्याक काम करतात तांचें काम सांबाळून दवर तांचो पोस्ट वाडय आनीक पगार वाडय. तशेंच तांकां सगल्यांक तूं पवित्र जावपाक आदार करपा दी म्हजे भाशेन ती तुजो वावर फुडें व्हरपाक पावूंक. ही सगळी मागणी हांव तुका करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.